कोमळ भाव भयणीनो, आमी पयल्या वाचपान आयकलां बाकणार जेरामियास वो जुदा ह्या देशान तांचे गंभीर कठोर परिस्थितीन ताका बाकीत करूंक पडटा. तांचे शाराचे आनी तांचे देवळाचे नाश करचे आदी आनी केल्या उपरांत ताका देवाचें उतर बाकीत करूंक वावरूंक पडटा. आनी तांच्या देशाचो शारांचो देवळाचो नाश केल्या उपरांत बाबिलोनान ह्या देशान तांकां गुलामपणाक घातल्या उपरांत देव तांकां त्या तांचे इस्रायला लोकांक तांणे धाडटा जेरामियासाक बरी खबर दिवंक सांगूंक की देव तांचो देश परतून घडोवन हाडटलो, तांकां गुलामपणांतली भायर काडटलो, तांकां साल्वार करतलो आनी ती सगळीं कुशालकायेन नाचतलीं देवाक आर्गां दिवन परतून तांचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक ती कुशाल जातलीं. तेच भाशेन भाग्यवन मारिये वियानी हाका एक आर्स फ्रांसाच्या गांवांत फिरगोजेन धाडलो, जंयसर लोक महापातकान सांपडलेले, देवदिकाय पोरजोळपणां, अर्थ नासलेलें जिवीत जियेताले. श्रीमंत मनशां गरीब मनशां सगळीं वायटाक सांपडलेलीं आनी हे कठीण परिस्थितीन भाग्यवन जुआंव मारी वियानीक याज्ञिकाचें काम करूंक पडलें. ताणें आपल्या कोश्टां मागण्यांचे जिविता वरवीं त्या लोकांचें परिवर्तन केलें, तांकां साल्वार केली. वरां पवित्र साक्रमेंताच्या फुडें मागणें करतालो, रात आनी दीस कुमसाराक बसतालो, ताच्या पॅरिशनाजांक भेट दिवन तांची घराची परिस्थिती पळोवन तांकां आदाराक पावतालो. आनी अखेरीस सगळीं महापातकान पडलेलीं ती तांचें परिवर्तन जावन सांतांचें जिवीत जिवंक लागलीं. हें पाप साहेबाक आयकोंक आयलें. पाप साहेब भाग्यवन जुआंव मारी वियानी थंय कुमसाराक वेतालो. तशेंच राजा राणयो जिन्सांत लोक देशांतले प्रवास करून ताका मेळूंक वयतालीं. तो जेजूच्या जिवितांत आमी रिगून रावलीं जाल्यार, आमच्याच अस्तंगी जिवीत आमी जियना जाल्यार जेजून बासायल्ल्या प्रमाणे आमकां सासणीक जिवीत आनी स्वर्गीचें जिवीत ह्या संवसारांतूच अनुभवूंक मेळटलें. तर आमचे सदांच्या जिवितान जेजू आमच्या बरोबर आसा हें सोजमून आमीच आमच्या जिविताचें परिवर्तन करून जेजू भाशेन जावंक वावरुया.